जे त्रास आयज आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता, आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरा बरोबर जे इंजिनियर्स आसा तेंच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो. जे इश्यूज असलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो, हांवूय आसलेलो, आसून सुद्दां मिटिंगे घेवन सुद्दां अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना. खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंय तरी म्हाका दिसता फाटी पडलेले आसा, तेंचे इंजिनियर्स आसा ते खंय तरी फाटी पडलेले आसा. इन्स्ट्रक्शन मिनिस्टरान दिल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना. जी मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, जे सावथ गोवा सालोलीम डॅमाचेर जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, सड्याचेर पावता, बोगद्याचेर पावता, जेटीचेर पावता, हर्बर पावता. म्हळ्यार हे सगळे टेल एंड म्हळ्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडा कडेन उदक पावता, हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा, फक्त 1 वर उदक मेळटा, तेवूय बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30. हेज्या वयर आमकां उदक मेळना. ह्या विशयाचेर ते पयलीं म्हजे कडेन उलयल्ले आसा. ह्या 3 म्हयन्यां भितर 2 फावटी ब्रेकडावन जाले आनी ह्या ब्रेकडावन जेन्ना जाता तेन्ना ही पायपलायन बंद करची पडटा आनी ताचे नंतर ती परत चार्ज जावपाक लोवर लेवल आसा ते सगळे फील जायत वता. प्रत्येक जण आपले मॅक्झिमम घेता. आनीक मुर्मुगांव ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले, बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा आनी तांकां ते पावपाक उशिरा जाता. आनीक ही जी लायन आसा आमची, ती लायन आसा ती सादारण 35 वर्सांच्या पयलीं एंड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉयड. आनी एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलो जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो 1-2 दिसां भितर परत जातात, पण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा समटायम्स ओन्ली सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ना अशें ना. तुजे बायणां हांगा जी लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता, वयर सड्यार उशिरा लागता. ताचे खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा. बाकीचे सगळे कडेन पावले नंतर तुमकां पावता. वी आर ड्रॉईंग सम स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दीस. आमी त्या खातीरच सांगता की आमी जो 10,000 क्युबिक मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा, ताच्या भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 क्युबिक मिटर MBR. हाची कारण कितें जातलें, एखादे वेळ जालें ना जर जाय जाल्यार दीस वॉटर वील गो डिरेक्टली टू यू. अँड आय एश्युअर हिम, आमी आतां जो नवो प्रोजेक्ट घेतात, आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आनी आमी 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टायम. हे तुजे येतकच एखादे वेळ जाय जाल्यार आतां तुवें सांगलें तेच्या शिवाय आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात, ताजो पंप सेट तुका 100 HP आनी घालतात. पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात. हातून भितर जी GLR 800 वाडेंक हातूनय एक कनेक्ट करतात. हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 म्हयन्यां भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटले 100% आसा. कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650-630 हातून भितर येतले. त्या वेळार सफिशियंट. आनी आमी हाचे खातीरच ज्यो पायपलायनी बी घाल्ले आसात त्यो नव्यो घाल्ले आसात.